नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. भारतान अंतरिक्ष प्रवासात आयज एक नवो अध्याय प्रस्थापित केलो. आयज भारताच्या विक्रम-1 ह्या पहिल्या खाजगी ऑर्बिटल रॉकेटाचे मिशन आगमन ह्या नावाखाला यशस्वी प्रक्षेपण जाले. स्कायरूट एरोस्पेस ह्या खाजगी कंपनीच्या ह्या रॉकेटाचे आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटातल्या सतीश धवन स्पेस सेंटरांतल्यान प्रक्षेपण जाले. उड्डाण जाल्या उपरांत थारिल्ल्या वेळेत 450 किलोमीटर अंतरावेल्या आपल्या कक्षेत हे रॉकेट पाविल्ल्यान भारताच्या खाजगी अंतरिक्ष मळार आयचो हो दीस इतिहासीक थारला. तेच बरोबर खाजगी कक्षीय प्रक्षेपण ताक आशिल्लो भारत हो संवसारांतलो तिसरो देश थारला. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दूरध्वनीच्या माध्यमांतल्यान ह्या यशस्वी मिशना खातीर परबी भेटयली. एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की और मैं जब आपके इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के लिए आपके साथ जुड़ा था, मेरे तो मन करता था मैं पहुंचूं, लेकिन पहुंच नहीं पाया, लेकिन आपके साथ वीडियो से जुड़ा था। और आज भी मैं इस पूरे लॉन्चिंग कार्यक्रम को देख रहा था। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है। ये मुझे और खुशी दे रही थी। ह्या रॉकेटात 3D प्रिंटेड इंजिन आणि सॉलिड बुस्टर सारख्या आर्विल्ल्या तंत्रज्ञानाचो वापर केला. सुमार 350 किलोमीटर मेरेनचे उपगिरे पृथ्वीच्या सकयल्या कक्षेत धाडपाची ताक विक्रम-1 ह्या रॉकेटात आसा. आयच्या विक्रम-1 रॉकेटाच्या यशस्वी प्रक्षेपणाचे सगळ्यात चड श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका वयता. तांणी खाजगी कंपन्यांक श्रीहरिकोटाची दारां उक्ती करून दिल्ल्यान हो विक्रम घडला, अशें केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी म्हळें. To have executed this launch from Sriharikota. But let's not forget, the most of all credit goes to Prime Minister Narendra Modi. Had he not taken that courageous out-of-box decision about 5-6 years back of unlocking the space sector and opening up the gates of Sriharikota to private players, we would not have been witness to this event today, because the launch wouldn't have happened, Skyroot wouldn't have been there. And today we feel vindicated of Prime Minister Modi's decision, because in just half a decade there's been a quantum leap both in space economy as well as in the number of space startups. Also in 5 years time, a very brief time, we have also produced one unicorn, which is none other than the Skyroot themselves. So Prime Minister Modi has the courage of conviction to take out-of-box decisions and to break taboos of the past. भारतात पहिलेच खेपे एका खाजगी कंपनीन अंतरिक्ष प्रकल्पा खातीर रॉकेटाची बांदावळ केल्या, अशें स्कायरूट एरोस्पेसाचे संस्थापक आणि मुखेल कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार हांणी सांगले. And they were smooth the moment we started, solved the problem, and then we took off, and I think this is a historic takeoff. First time a private company in India built an orbital rocket, brought to the launch pad, and took off from Indian soil. It's a big historic moment for India, and also a very, very important moment for the global space sector, because the world needs more access to space, and the world has a new objective. And now this time the objective came from India. सोमार सावन संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू जाता. हे फाटभुंयेर फाल्यां सर्वपक्षीय बसका सरकारान आपयल्या. ह्या बसकेत संसदेचे कामकाज बरे तरेन चलपा खातीर विरोधी पक्षांकडेन सरकार उलयतले. सोमारा सुरू जावपी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 13 ऑगस्ट मेरेन चलतले. हे वेळार बऱ्याच मुखेल बिलांचेर भासाभास जातली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा 3 दिसांच्या अस्तंत बंगाल भेटेर आसात. हे वेळार तांणी 47 कोटी रुपया खर्चाच्या नव्या 3 प्रकल्पांचे उक्तावण केले. गृहमंत्र्यांनी जुलागाच आणि शीम सुरक्षा दळाच्या 18व्या बटालियनाच्या शीम भागातल्या चौकीक भेट दिली. शीमेचेर सुरू आशिल्ल्या तटबंदी प्रकल्पाचो आभासी माध्यमांतल्यान बुन्यादी फातर लेगीत तांणी बसयलो. ह्या भेटेत ते शीम सुरक्षा दळाच्या जवानां वांगडा संवाद साधतले आणि वृक्षारोपण कार्यावळीत वांटेकार जातले. सिलिगुडीत ते उच्च पावण्यावेल्या बसकेत लेगीत वांटेकार जातले. भारतात घटना वेंचणुके कडेन संबंदीत कायदे आणि वेंचणूक आयोगान वेळावेळान जारी केल्ल्या निर्देशा प्रमाण वेंचणुको घडोवन हाडटात. मात ते खातीर मुळावी भारतीय मतदार वळेरी ही काळा प्रमाण बदलपी सजीव दस्तावेज आशिल्ल्याचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी म्हळां. नवी दिल्लीत आयोजीत अखिल भारतीय प्रसार माध्यम परिशदेत ते उलयताले. देशात वेंचणूक प्रक्रियेत वांटो घेवपी मुखेल घटक आशिल्ल्या लोकांकडल्यान सध्या वेंचणूक प्रक्रियेचें परीक्षण सुरू आसा. ह्या वेंचणूक परीक्षणात 12 लाख मतदान केंद्र पावण्यावेले अधिकारी आणि 15 लाखां परस अधिक मतदार केंद्र पावण्यावेले एजंट हांचो आस्पाव आसा. SIR प्रक्रियेत सगळ्या मतदारांनी वांटो घेतलो म्हूण तांणी समाधान उक्तायलें. ह्या परिशदेत देशभरातल्या प्रसार माध्यमांचे 380 प्रतिनिधी वांटेकार जाल्ले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी DNRE येरादारी खातें, KTC आनी हेर अधिकाऱ्यां वांगडा गोंया खातीर इंधन वेवस्थापन आनी तिगून उरपी येरादारी रणनीती ह्या विशयाचेर बसका घेतली. नवी आनी नूतनीकरणक्षम उर्जा खात्याक सध्याच्या परवानाधारक मोटरसायकल पायलट आनी ऑटो रिक्षा चालकांक विजेचेर चलपी वाहनां विकत घेतना 50% मेरेन सूट दिवपाची सविस्तर येवजण तयार करात म्हूण मुखेलमंत्र्यांनी बसकेत सांगलें. हाका लागून पेट्रोल वाहनां कडल्यान विजेचेर चलपी वाहनां कडेन वचपाचो वेग आतां वाडटलो. कलंगूट पंचायतीन पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या फ्लॅट धारकांक घर निर्माण सोसायट्यांक, निवासी इमारतींक आनी वेवसायीक संकुलात रावतल्या सगळ्या रहिवाशांक गोंय सहकारी संस्था कायदो 2001 अंतर्गत घर निर्माण सोसायटी स्थापन करून ताची पंचायती कडेन एका म्हयन्या भितर नोंदणी करची अशें आवाहन केलां. हे विशींची सुचोवणी पंचायतीन 14 जुलयाक प्रकाशीत केल्या. ह्या संबंदात गरजेची प्रक्रिया पुराय नाकारतल्या आड कारवाय जातली आनी घर मालका आड 3 पटीन घर कर फारीक करपाची शिक्षा जातली अशी माहिती कलंगूटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी दिली. ते आपणाचे थंयचो सरावंडींग न्ही तो दवरिना. फर्स्ट थिंग इज दॅट तूं 10 फ्लॅटां आसा. 10 फ्लॅटवाले कितें म्हणटात, ही म्हाजी गार्बेज न्हू, हे म्हाजी सुवेज न्हू. आमी सांगून तोकले इन द 27/11/25 वी हॅड टेकन अ रेजोल्युशन. पयलें की हे सोसायटी फॉर्म करात आनी मागीर तुमचे आमी रेजिस्टर करतले म्हणून चेंज ऑफ नेम ऑर एनीथींग. दो नथींग इज देर इन द एक्ट. पूण कितें जालां न्हू, आमकां त्रास जाता. आमकां ते जाता गार्बेजीक, आमकां त्रास जाता सुवेजीक, आमकां त्रास जाता ऑल दीस पीपल हू कम गिव इट ऑन रेंट एंड सम दे ब्रिंग सम अनवॉन्टेड पीपल देयर एंड मर्डर्स, रेप, all this do take place. That's why we want one person to be in charge in the society so that we can interact with the society person. त्यापासून आम्ही आता नोटीस काढल्या, सगळ्या पब्लिक नोटीस काढल्या. अंडर that they should form society under Goa Cooperative Housing Society 2001 within 1 month, filling which the panchayat will impose fees triple the amount, triple the house tax. लिमिटेड कंपनीन बांदिल्ल्या माहे विभागातल्या एंटी सबमरीन बॉरफेर शेलो वॉटर क्राफ्ट वळेरींतल्या दुसऱ्या जहाजाचे म्हळ्यारच INS मालवणीचे 22 जुलयाक कारवारा जलावतरण जातले. ह्या फाटभुंयेर काल सकाळी 10 ते दनपारा 1 मेरेनच्या काळात कारवारच्या जहाजार आशिल्ल्या कमांडिंग अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यां मदीं खासा संवाद जालो. जलावतरणाच्या कार्यावळीक वायुसेना मुखेली हाजीर रावपाची शक्यता आसा अशी माहिती कमांडिंग अधिकारी प्रदीप तिवारी हांणी दिली. 25 जुलयाक आषाढी एकादशीच्या निमतान अंसाभाट म्हापशेच्या विठ्ठल रखुमाई देवस्थानान दिंडी आनी पालखेचें आयोजन केलां. ह्या कार्यावळीक विठ्ठल भक्तांनी आनी वारकऱ्यांनी हाजेरी लावपाची अशें आवाहन देवस्थान समितीन केलां. सकाळी 5:30 वरांचेर दिंडी आनी पालखी भायर सरतली अशी माहिती तुषार टोपले हांणी दिली.
आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.